नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही हांव तुमकां हे पळय कांदा आनी टोमॅटोचे सॅलड करपाक शिकयतां। सॅलडूय म्हणटा ताका आनी भाजीय म्हणटा। आनी ही न्हय भाजी आसता सॅलड पळय ते चपाती बरोबर सकाळचे नाश्ता बरोबर खावपाचे। ताका लागून साहित्य कितें जाय पडटा तर हे पळय असले कांदे आसा पळय ते हांवें हे पळय 4-5 घेतले पळय कांदे, टोमॅटो धुला आनी तेज्यो बियो काडून उडयल्या। आनी तुमी न्हय शक्यतो अशीच करा, खंयच्याय प्रोडक्टाक जेन्ना तुमी कितें करता रेसिपी तेन्ना न्ही टोमॅटो आसता पळय तेज्यो बियो अश्यो धुवप, म्हणजे टोमॅटो शिनलो मातशे अशें धुले की वापरता पळय ते आरोग्याक आमकां बरें आसता। मागीर ओली कोथंबीर, ही सांसवां इल्लीशी फोडणां, हिरवी मिरची, मीठ, लाल तिखट, जिरा पावडर कोणाक जाय तेणी घालचे, कोणाक आवडना तेणी घालप ना। इल्ली 1 पिंच साखर, तेल आनी इल्लेशें उदक। तेका लागून कितें करचें पडटा, हे पळय पॅन दवरला, गरम जाला। पळय पॅन तापला। आतां कितें करुया, तातूंत न्ही तेल घालुया। तेल घातले की तातूंत न्ही सांसवां पळय घातली, तातूंतच हिरव्यो मिरसांगो घालपाच्यो, कांदो घालपाचो, हो पळय कांदो भितर घालपाचो, दवरपाचे। हे पळयात हो न्ही बरो फ्राय करपाचो, म्हणजे तळशीत दिवपाचो। तळशीत दितना तेका वास बरो येता। रोकडोच घालप ना टोमॅटो भितर, 1 मिनीट आसूं आता 1-2 मिनटां असो। आतां न्ही भितर मातशें बेगीन जावपा खातीर इल्लेशें पळय मीठ घालपाचें, 1 पिंच सुमार, आनी परत दवरपाचें। हे पळयात आतां हो कांदो हो पळय बरोबर जाला हो पळय। आतां न्ही तातूंत आपल्या आवडी प्रमाणे हे पळय लाल तिखट घालपाचें, मिरची पावडर आनी भितर टोमॅटो घालपाचो। आनी परत धवळीत रावपाचें। हळद कोणाक जायीच जर घालपाची। हे पळय आतां हो जालो न्ही, हे पळय 1-2 मिनटां घालोवपाचें मातशें, आनी भितर 1 पिंच हे पळय साखर घालपाची, 1 पिंच बेश्टी, इल्लोसो जिऱ्याचो पावडर घालपाचो, इल्लेशें मीठ घालपाचें चवी प्रमाणे आपल्या, चड खारड बीन करूं नाका। थोडे दिले घालून पळोवपाचें सारकें जाता की ना तें, आनी चव घेवन मागीर पळोवपाचें तशें बरें न्ही म्हणून। आनी इल्लीशी बी ओली कोथंबीर घालपाची, आनी तातूंत न्ही इल्लेशें उदक घालपाचें आनी दवरपाचें। हे पळयात आतां हे तयार जाले। हातूंत न्ही तुमी टोमॅटो केचप घालूं शकता। टोमॅटो केचप घातल्यार हेका आनीक इल्ली टेस्ट बरी येता। आतां न्ही म्हाजे कडेन थोडेच टोमॅटो केचप आसा, पळय इल्लेशें घालता हांव, आनी ताचेर न्ही ओली कोथंबीर घालपाची भरपूर मागीर, आनी रेडी टू सर्व जाली ही रेसिपी तयार। आनी रुचकर अशी चपात्या बरोबर भरपूर मजेन खावपाची। अशी तुमी करून तुमच्या घरा पळया। ही पळयात अशी ही म्हजी न्हय टोमॅटो कांद्याचे सॅलड किंवा भाजी तुमी म्हणटा तशी, आमी सॅलड म्हणटा हेका टोमॅटो कांद्याचे।
ही न्हू चपाती बरोबर एकदम रुचकर लागता. अशें तुमी करून पळया, खाया आणि म्हाका कॉमेंट्स करून सांगा कशें जाले ते. आणि त्याच बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल वाजोवंक विसरू नका. आणि तुम्ही म्हजी रेसिपी पळयल्या बद्दल तुमकां मना पासून सांगता, देव बरें करूं.